सगळें गोंय शॉक जालां आनी सगळ्या गोंयकारांक समजना जी ताकतिकेन पुलिसेन क्लीन चीट दिली की देर इज नथींग अननॅचरल अबाउट द डेथ. जे ताकतिकेन एसपीन जे सर्टिफिकेट दिलें की ऑल इज वेल, कांय तातूंत दुसरे भशेन कांय वांकडें कांय ना. ही ताकतीक इन्व्हेस्टिगेशन करनासतना ही पुलिसेक करपाक कोणें लायली हो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक आसा. हो म्हाकाय आसा. हांव पयलीं येवंक नाशिल्लो इतल्याच खातीर कित्याक खूब जाण पडले टू मेनी कुक स्पॉयल द सूप म्हणटात. पूण आज आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट आनी लोकल पंच हांगाचो म्हणजे बरोबर आसा. आमी हांगा आयल्या इतलेंच सांगपाक की ताजें चली हें सगळे गोंयकारांची एक चली. शी इज एक्चुली डॉटर ऑफ गोवा आनी ताका जें मरण मेळ्ळां आनी जे भशेन सर्कमस्टान्सीस दॅट हॅव लेड टू द डेथ हातूंत आमकां खूब प्रश्न आहात, उत्तरां कमी मेळटा. आतां आमकां अशें कळटा की पुलीस तांकां आपोवन तांची सतवणूकूय करता. हिंदू धर्मान 12वो जावचे पयलीं असलें करप नासता. तांकां यू हॅव टू गीव पीस टू द फॅमिली. हें पुलिसेक कशें समजना हें म्हाकाय कळना. हांव पुलिसे कडेन उलयल्लोय आहा की ह्या फॅमिलीक आनी तांचे जर जे कोण ग्रिवींग मेंबर्स आहा तांकां जर अशें हॅरेसमेंट केलो जाल्यार आमी वोगी रावचे ना. आमी सगळीं दारां जी खटखटावपाक जाय, कायद्यान न्याय मेळपाक तें करपाक आमी ह्या फॅमिलीक बॅकींग दितली. सगळे तरेचो आदार जो दिवंक जाय तो आमी आमचो पक्ष किरण कानोडकर कडच्यान आमी सगळो आदार तांकां दिवपाक फुडें आसतले. आमकां दिसता जें एक गेल भायर पडलां तें एक गोंयकार, गोंयचे चली आनी ताका जो मृत्यू मेळ्ळा ताजी कारणां आनी ताजो शोध बेगींतल्या बेगीन तपास जावंक जाय. हांव शॉकाद जालां की मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर आहा हो होम मिनिस्टर अजून मेरेन हांगा कसो पावूंक आनी इन्व्हेस्टिगेशनान जर भुरग्याचे चलयेक आनी तांच्या फॅमिली मेंबरांक आपयतात जाल्यार ह्या एसपीन जें सामकें ताकतिकेन सर्टिफिकेट दिलें ह्या एसपीक कोणें आपयला हो प्रश्न म्हाका पडटा. आनी हाजेर म्हाका दिसता गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आहा की बाबा एक ऑफिसर दिता की कांयच ना सगळें सारकें आहा आनी ह्या ऑफिसराक आपयलो ताका विचारलें बाबा तुका कोणें सांगिल्लें काय म्हणून ताजे लॉग कॉल लॉग पळयले तर कोणें फोन केल्लो हें सांगूंक हाजें इन्व्हेस्टिगेशन जालां. गोंयकारांचे हे प्रश्न म्हाका दिसता उत्तर मुख्यमंत्र्या कडेन आहा कित्याक मुख्यमंत्री हो होम मिनिस्टर आनी सगळे जे पुलीस आहात एसपी बिसपी रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर. सो मुख्यमंत्र्यांक जर मातशें तरी काळजीत आशिल्लें ताणें हांगा येवंक जाय आशिल्लें. म्हाका अशें आयकूंक येता की स्थानीक आमदार आनीक रुलींग पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष हांगा गळ्यान हें कितें तें पट्टे घालून हांगा तांचे खंयचे तरी टुराक गेल्ले तेच घालून हांगा आयले मरणाच्या दिसाक दुसऱ्या दिसाक. म्हळ्यार म्हाका दिसता हांकां हो हिंदू पक्ष म्हणटा ते हिंदू जे आमचे रिती रिवाज आहा ते सगळे विसरले आनी धर्मूय विसरले. मदान तांकां धर्म पसून विसरूंक लायलो हें म्हाका दिसता सिद्ध जाल्लें आहा. ह्या फॅमिलीक न्याय दिवपाक आमी सदां तांचे बरोबर आसतले. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन रॉंग जाता अशें दिसता पोलिसांची. हांव इतलेंच म्हणटा की इन्व्हेस्टिगेशन लिव्स मोर क्वेश्चन्स देन आन्सर्स. इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू गिव आन्सर्स देन आन्सर्स. इन्व्हेस्टिगेशन जर जालां जाल्यार एसपीन हें सर्टिफिकेट दिलें की सगळें कांय ना प्रॉब्लेमूच कांय ना हें कित्याक म्हणलें आनी ताकतिकेन इन्व्हेस्टिगेशन करनासतना सगळें सारकें आहा म्हणून लोकांक सांगपाक दिशाभूल करपाचो जो एटेम्प्ट जाला ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन कोणें केलां हाजे प्रश्न हो म्हजो प्रश्न. उत्तर मेळटा इन्व्हेस्टिगेशनान मेळना. सो म्हाका दिसता हाजो सगळीं उतरां एक मनशा कडेन आहा जो आमचो राज्याचो होम मिनिस्टर. ताका मातशें तरी जर कितें गोंयकारपण ताचे भितर आसा जाल्यार ताणें हांगा येवन ते फॅमिलीक मेळूंक जाय आशिल्लें. ताका सांगूंक जाय आशिल्लें की आपूण
सहभागी आहात तुझे दुःखान हे तरी असूंक जाय अशें हेच्या फाटल्यान बीजेपीचो कोण तरी आसा कित्याक आतां इलेक्शन ना ते बीजेपीचो कोण आहा कितें आहा तें हांव सांगूंक सोदना आय डोंट वॉन्ट टू जम्प द गन आनी आय डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज द डेथ ऑफ अ गोवन गर्ल म्हाका आय एम नॉट कम हियर टू डू पॉलिटिक्स पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जें जालां तें वायट जालां तें फक्त आमच्या राज्यानूच न्ही राज्याचे भायर आनी देशा भायर गोंयकार आहात तांकां शॉक जाल्लो आहा गोंय खंय वता काय म्हणून खंयचे दिशेन वता हे प्रश्न पडल्या आनी म्हाका दिसता हाजी उत्तरां मुख्यमंत्र्यान बेगीन दिवंक जाय 12वेचे पयलीं जर कोण हातून आहा ते भायर काडना सरकार जर उत्तर दिना जाल्यार हांव तुमकां सांगता हो इशू उरतलो गोंयचे इतिहासान ही एक मेजर हशप आनी लोक विसरूचे ना लोकांक याद करून दिवचे पडटलें आनी गरज पडल्यार आमी याद करून दितले हें सांगतना तुमकां हें रिपीट करता की आमी राजकारण करूंक हांगा येवंक ना पूण टायम येतलो दर 12वेचे पयलीं ताका न्याय मेळना ताचे फॅमिलीक न्याय मेळना जाल्यार हें आमी याद करून गोंयकाराक दितले राज्यान आयज मर्डर वाडला रेप केसीस वाडला तुमकां दिसता खंय तरी सरकार ह्या सगळ्या कडेन नेग्लिजन्स दाखयता कशें हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की अरावंड 84 डेथ्स were there because of oxygen shortage in GMC. आम्ही हांवें एक्सपोज केल्यान 2-3 केसीस अश्यो म्हळ्यार 20-29 अश्यो केसीस ज्यो जाल्यो हांवें नांवां सांगून एक्सपोज केल्या विच इज अगेन्स्ट द पॅन्डेमीक एक्ट एक्चुअली इलिगल हे आमी एक्सपोज करून जातकर सगळी नॅशनल मिडिया हांगा आयली व्हडलो इश्यू जालो हायकोर्टान गेलो हायकोर्टान सरकारान म्हणलो तांचे कडेन ट्रक ड्रायव्हर नाशिल्लो म्हणून पूण तो ट्रॅक्टर ड्रायव्हर कित्याक ते मॅन्युअर करून ते सिलिंडर बसोवपाक मनीस नाशिल्लो ह्या बोळान एक 100 गोंयकारांची विकेट पडली पार्लमेंटान प्रश्न आयलो उत्तर कितें दिलें सरकारान बीजेपीच्याच सरकारान की एकूय मनीस ऑक्सिजन देतात मरूं ना आमी पयर क्वेश्चन घालो असेंब्लीन विश्वजीत राणेन उत्तर कितें दिलें म्हळ्यार सरकारान उत्तर कितें दिलें की एकूय मनीस ऑक्सिजन देता खातीर मरूंक ना म्हणून तेंच हें जी फुटींगपणाचें जे सरकार आहा पळय सावंतवाडी सरकार ताजें हें कंटिन्युएशन थंय एक फट जाल्या थंय अशे मनीस सारके शेकड्यांनी मरूंक लागले म्हणटकीर फटी मारूंक स्टार्ट केल्यो असेंब्ली चालू आसतना सिरियल रेप जावपाक लागल्यो गोंयांत ज्यो केन्ना कोणें आयकूंक ना पयली रेप जाली थंय ते म्हणटात ना पॉलिटिसायज करूं नाका दुसरे दिसा रोखडी एक जाली तिसरे दिसा एक जाली आनी ह्यो सगळ्यो जाताल्यो चड करून बीजेपी आनी बीजेपी सपोर्टींग आमदाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें करतले तुमी गोंय इज बिकमिंग फेमस फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स नॉट रायट रिजन्स रॉंग रिजन्स सो मागीर कितें करप मागीर फट मारतकर उत्तर मेळटा फट मारतकर सगळें ऑल इज वेल जाता हें म्हाका दिसता तांचो SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फट मारप कांय ना सगळें कांय ना एक खंय व्हडलो लिडर हांगा आयलो पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट घेवन अरे कॉन्डोलन्सीस म्हणून सांगून येता पोस्टमॉर्टमाचो ना ती सुसायड म्हणून मागीर इतली ताकतीक कित्याक जाली कारण हाडून जस्टिफाय करपाक सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतालें हें जें हांगा जालां आनी जे सिरियल रेप आनी मर्डर चालू आहा ते इट इज जस्ट लायक ऑक्सिजन डेथ्स ते लिपोवपा खातीर सरकार सगळें पृथ्वी आनी पाताळ एक करतले मळब आनी पाताळ एक करतले पूण फट पडटले आनी गोंयकारांक कानान घालूंक सोदतले पूण सुसंस्कृत गोंयची जनता हें कितें चलना हें गोंयकारांक खबर आहा म्हाका दिसता तांकां टायम येतलो तेन्ना वखद करतले गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून तुमची भूमिका कितें आसतली आमची भूमिका अशी आहा की ह्या फॅमिलीक 12वेचे पयलीं जर न्याय मेळना जाल्यार गोंयचे जनते फुडें हो इश्यू आमी घेवन वतले सर या केसीचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाता तरी दिसना केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर रिपोर्ट करता होम मिनिस्टर म्हाका कांय रिपोर्ट करिना म्हाका कितें एक्च्युअल इन्व्हेस्टिगेशन जाता आनी कितें लिपयता तातूंत म्हाका चड खबर ना आनी हांवें आतां ताचेर टिप्पणी करप म्हणल्यार पॉलिटिसायजेशन जातलें तें म्हाका करपाचें ना हांव इरिस्पॉन्सिबली उलोवंक सोदना पूण इतलेंच सांगूंक सोदतां की न्याय तांकां मेळूंक जाय 12वेचे पयलीं जर मेळना जाल्यार एक्कान एक गोंयचे फॅमिलीक चवथीच्या टायमार हें कळटलें कितें तें आनी कळोवपाक आमी फुडें आसतले
नेग्लिजन्स म्हणना इट कुड बी नेग्लिजन्स इट कुड बी इंटेन्शनल नेग्लिजन्स आणि इंटेन्शन दोन्ही गिव्ह द सेम रिझल्ट इज इनजस्टीस टू द फॅमिली हू हॅज लॉस्ट अ चाइल्ड अन्याय कोणाचेर जाला ज्याचे चली गेला ज्याचे भाव आणि भयण गेल्या तांचेर अन्याय जाला कित्या खातीर जावंक शकता नेग्लिजन्सा खातीर जावंक शकता ओ इंटेन्शनल फट मारून जावंक शकता पूण रिझल्ट एकूच रिझल्ट तांचेर अन्याय जाला तो तांकां 12 दिसां पयलीं न्याय मेळचो मरणाचे 12 दिसां पयलीं न्याय मेळचो हो आमचो डिमांड आहा जर डिमांड एक्सेप्ट जायना आनी सरकार जर फकाणां करता चवथीच्या वेळार सगळ्यांक हें आमी घरान पावयतले कशें पावप तें आमी चिंततले हे खंयचे राजकीय षडयंत्र अशें तुमकां दिसता राजकीय षडयंत्र म्हळ्यार तेंच सांगना तुका लिपोवपा खातीर एक फट लिपोवपा खातीर 100 फटी मारची पडटा अशें म्हणणें आहा म्हाका दिसता हें म्हणणें हांगा चूक अशें सिद्ध जायना हांगा खरें सिद्ध जाता